तिळाई धरण प्रकल्पाचे उदक आता मये गावात पावतले। उदका स्त्रोत खात्या वतीन काडा योजनेखाला हो प्रकल्प चालीक लायतले। नार्वे गावामेरेन तिळाईचे उदक पावला। मये गावात तिळाईचे उदक हाडचे खातीर फाटल्या कांय वर्सांच्यान यत्न चालू आशिल्ले। नार्वेच्या पंप हाऊसा कडल्यान पायपलायनी घालून तिळाईचे उदक मये गावात हाडटले। तिळाईचे उदक येतकीच मये गावातली सुमार 57.5 लाख चौकोन मीटर शेत आणि बागायती जमीन ओलिता खाला येतली। ताका लागून गावातली शेतां भाटां फुलोवपाक मजत जातली, अशें आमदार प्रेमील शेट या प्रकल्पाच्या कामाच्या शुभारंभा वेळार उलयलो। काडा म्हणजे कमांड एरिया डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीच्या अंतर्गत जवळजवळ 3 कोटी रुपया खर्च करून या भागांसून प्रत्येक भागापर्यंत म्हणजे जी मेन डिस्ट्रीब्युशन आमचो जो आसा सेंटर तो नार्व्या पंप हाऊस व तिराळीचे उदक आमच्या नार्व्या पंप हाऊसा कडेन येता आणि हांगासून जी पायपलायन गेल्ली आसा त्या पायपलायनीसून त्या मुख्य पायपलायनीसून डिस्ट्रीब्युशन जावन 300ची 200ची 110ची अशे वेगवेगळ्या तरे सायजीच्यो लायनी प्रत्येक भागान म्हणजे या मयेच्या प्रत्येक भागान ह्यो वयतल्यो म्हणजे ते ग्राहका पर्यंत म्हणजे ते शेतकाऱ्या पर्यंत पावतल्यो अशा तरेचो प्रकल्प हो आयज हांगासर भूमिपूजन जाल्लें आसा। आयच्या ह्या कामाच्या माध्यमांसून जशें आतां पंचवाडकार सरान सांगलें की 500 हेक्टर जमीन 1 हेक्टर म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मीटर जमीन म्हणजेच 57,50,000 स्क्वेअर मीटर एरिया ही अंडर कल्टिवेशन येतली। म्हणजे कल्टिवेशन आसाच पण ताका उदीक नासल्या कारणान जे आउटपूट मेळपाक जाय ते आउटपूट आमकां मेळना। पण ह्या माध्यमांसून जो सरकाराचो जो यत्न आसा की हे रॉ वॉटर सगळ्या लोकां पर्यंत पावप, उदक पावलें काय थंयसर लागवड जातली, समृद्धी येतली आनी लोकांचें राहणीमान सुदारतलें अशा तरेचो प्रयत्न आयज हांगासर केल्लो आसा। ह्या कामान आमचे कितलेशेक बागायती शेतकार फायदेमंद जातले, तांकां समृद्धी येतली तांच्या जिवनान म्हणून हो प्रकल्प लाभदायी थरलेलो आसा। कुमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।